प्रत्येक इलेक्शन ఖాళీగా వచ్చినాము रावतात మరి फोटो చేస్తున్నారు एक मिनट Operando.
ते Okay, how's You have important? seen the rush. The voting more than 50% will cross by 12 o'clock. So there will be heavy voting. And from our side, the voting will be very good. I don't know the. So any clubs is I don't accept. From my side, we will get 98% of our voters out. 2% may not be able to do for some technical medical reasons. so any opposition is a tough situation. I don't see any opposition. As I say that microscope or telescope order still has not come. How No many? projections, but it will be substantial. सो कितले एडवांटेजेस आसतले तुमकां हाय वोटर टर्नआउट जाय जाल्यार म्हजो हाय वोटर लीड वाडटली पण म्हजो वोट यार भायर सरतलो. मुख्यमंत्री साहेब दलाची लीड काय कारण घडलं असं की ह्या पहिली तुम्ही कोणत्याच निवडणुकीला प्रचार एवढ्या मोठ्याने केला होता यावेळेस तुम्ही तुमच्या मित्रपक्षांना पण बोलवलं आहे मंत्रिमंडळाला पण बोलवलं आहे आणि मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला काय घडले असं मोठ्या प्रमाणात प्रचार म्हणजे प्रचार करायचा नसतो. तुम्ही प्रचार करत होता अरे बाबा बाकीच्या याला सगळीकडे जनरल इलेक्शन असायचं मी गोवाभर फिरायचो प्रचाराकडे. ह्याच्यापेक्षा जास्त इंटेन्सिव्ह प्रचार केलेला आहे. दिवसभर फिरायचो. सकाळी 7 वाजतापासून पणजीत फिरायचो. 11 आले की बाहेर जायचो. रात्री यायचो. सगळं गोवाभर प्रचार करत होतो. या वेळेला तुला मी संध्याकाळी 5 ते 10 या वेळात मी पणजीत प्रचार केला. किती सिरियस वाटतं तुम्हाला पणजी में क्या ऐसा डेवलप करने के लिए एक आप आशा रखता है इम्प्रूवमेंट कोई भी सिटी अच्छी बनाती जानी चाहिए. क्या ऐसा काफ़ी nature- चीज़ें की है और काफ़ी चीज़ें करना है. अभी स्मार्ट सिटी और अमृत के अंदर पैसे मिले हैं तो उसका इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बना देंगे. सर किती महत्त्वाची वाटते निवडणूक किती सिरियसपणे घेतात मी कुठलीही निवडणूक सिरियसलीच घेतो. त्याचं कारण निवडणूक म्हणजे लोकांपर्यंत जाण्याची संधी. यू कॅनॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. देट इज अ सिग्नल. बरं सर गुड मॉर्निंग. ही निवडणूक जी आसा ही केवळ मनोहर पर्रीकाराक मुख्यमंत्री जावपाक जाय. भाजपचें सरकार येवपाक जाय हाज्या पेक्षा सुद्दां मनोहर पर्रीकाराक मुख्यमंत्री जावपाक जाय म्हणून हो उपचुनाव जो आसा हो लोकांचेर लादिल्लो आसा अशी लोकांची भावना जाल्ली आसा. दुसरें लोकांच्या पयशांचो गैरवापर चल्लेलो आसा. जाय तेन्ना कॅन्डिडेटाक इलेक्शनाक दवरप लोकांक भायर हाडप रस्त्याचेर निवडणुकेक मतदान करपाक आनी परत त्या कॅन्डिडेटाक रेजिग्नेशन दिवपाक लागप अशें 2 कडेन चल्लेलें आसा. हें कदाचित परत रिपीट जायत अशें भंय दिसता. हें सेटिंगचें राजकारण जें आसा तें अतिशय वायट आसा. ताजी प्रतिक्रिया लोकांच्या मनान जो असंतोष निर्माण जाला ताजेर पळोवंक मेळटा. ह्या निवडणुकीन हो सगळो असंतोष जो आसा
तो सायलंट असंतोष असा मनोहर पर्रीकरांच्या बाबतीन असा. स्पेसिफिकली भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक सुद्धा लागता की हें सरकार भारतीय जनता पार्टीचें न्हय, हें तांकां सहाय्य केल्ले जे पक्ष आसा तांच्याच हातान सगळीं पदां आनी मंत्रीपदां आसा, अशा पद्दतीचें हें आसा. आनी त्यामुळे हो एकूण असंतोष जो आसा तो वाडलेलो आसा. ताचो परिणाम मनोहर पर्रीकरांचो ची हार जावपाक, पराभव जावपाक कारणीभूत जातलो पणजेन, आनी पणजेन इतिहास घडटलो अशें दिसता. हय हय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक जेन्ना मतदान करता तेन्ना ते सामाजीक हित आनी राष्ट्रीय हित दोळ्यांसमोर दवरून करतात. त्यामुळे खंयचोच स्वयंसेवक कॅझिनोंक जो बढावो दिता, ड्रग्साचो फैलाव जावपाक जो मदत करता, माफिया भशेन सेटींग राजकारणाने जें करता आनी असंघा कडेन संघ करता, म्हणजे ज्यांचेर तुमी खटले भरतात, ज्यांचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात, तांकां लागीं करतात, अशा प्रकारचें जें चित्र आज पर्रीकरांनी दाखोवन दिल्लें आसा आनी भारतीय जनता पार्टीन दाखोवन दिल्लें आसा, ताचो परिणाम हो ह्या मतदानाचेर मोठ्या प्रमाणात जावपाचो आसा. वोटर्सांक मेळोंक वयता तेन्ना एक गोश्ट लक्षांत आयल्या की मनोहर पर्रीकराच्या अगेन्स्ट स्ट्रॉंग अंडरकरंट आसा. लोक अशें म्हणटा की हे खेपे आमी मनोहर सोडून कोणाकूय मत दितले, पण मनोहराक मत दिवचे ना. आनी हाका मनोहर पर्रीकरान जो स्टेटमेंट केलो की आपूण जर हरलो जाल्यार केंद्रान संरक्षण मंत्री म्हणून परत वतलो म्हणून, आनी ते लक्षांत येता की ताणें आपलो डिफीट जो आसा तो एक्सेप्ट केला. आनी गोवा सुरक्षा मंचाचो कॅन्डिडेट जो आसा हांव आनंद शिरोडकार, म्हाका तेणी जिखपा खातीर वाट मोकळी करून दिल्ली आसा. मनोहर पर्रीकर हो पणजेचो आमदार म्हणून पूर्णपणे फेल्युअर गेल्लो आसा आनी तेजो परिणाम म्हणून मनोहर पर्रीकर 4-5 दिसां भितर अशें फील जाता ही इज आउट ऑफ द रेस. द फायट बिटवीन चोडणकर एंड मी. चोडणकर आनी म्हज्या भितर फायट आसा आनी ह्या भितरलो अंडरकरंट जो आसा तो अंडरकरंट लक्षांत ज्यांच्या आयला तांकां हे म्हजें म्हणणें जें आसा तें पूर्णपणे पडटलें. आनी एक गोश्ट आसा की एक खेपे वोटींग खूब कमी जातलें अशें धरलेलें, पण दिसता लोक मनोहर पर्रीकराक घरा धाडच्या खातीर सगळी चवथ बिवत आसतना सुद्दां वोटिंगांक भायर सरतले आनी जास्त नासली तरी वोटिंग पर्संटेज जी आसा ती हळूहळू सान मेरेन वाडटली अशें म्हाका एक दिसता. संघाचे मनीस पूर्णपणे आमकां सपोर्ट करतले, कारण संघ जो आसा, कॅडर जो आमचो खरो कॅडर जो आसा, 90% कॅडर जो ऑलरेडी आमचे बरोबर आसात वावुरपा खातीर, आनी एक 10% जो ओरिजिनल सेंट्रल संघ जो आसा तांच्या वटेन जो आसलो तेंचें सुद्दां मतपरिवर्तन जालां. कारण ह्या 15-20 म्हयन्या भरान जे मनोहर पर्रीकरान विचित्र जे स्टेटमेंट केले आनी काही गोष्टी जो तो उलयलो तेजो परिणाम म्हणून हे जे ओरिजिनल एक 10% संघवाले जे सायलंट असले ते सुद्धा म्हाका वोटिंग करतले. हांव तांकां मेळ्ळो आसा, त्यांच्या पैकी सिनियर लोकांचो आशिर्वादूय घेतलेलो आसा आनी त्यामुळे संघ हो फॅक्टर जो आसा तो म्हाका फेवरेबलूच आसता. समज तुम्ही जिंकले आता पणजे कितें म्हणून इतली वर्सां कांयच जावना, कितें म्हणून बदल हाडटले तुमी पणजे? एक सांगता तुमकां की लोकांची कामां करपा खातीर मिनिस्टर आनी पावरार आसपाक जाय अशें कांय ना. आमच्या कॉन्स्टिट्यूशन हॅज कॉन्फर्ड लॉट ऑफ पावर टू द MLA. फक्त कितें आसा, समाजाचें काम करपा खातीर मनान तळमळ जाय, वोटर्सा बद्दल प्रेम जाय, डिटर्मिनेशन जाय, जाल्यार मागीर सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो आपोआप सुटूंक शकता. एक म्हणजे स्वताचो स्वार्थ न दवरता सेल्फलेस सर्वीस करपाची तयारी जर आसत जाल्यार आमदाराची, आनी तो बरो योजक आसपाक जाय, इज अ गूड प्लॅनर. हाचें कारण कशें आहा, आमदार जाता तो सर्वज्ञ नासता, तो सुपरमॅन आसना, तो बेस्ट प्लॅनर योजक आसपाक जाय. बाबा खंयचो प्रश्न सोडोवपा खातीर खंयचे लोक एम्प्लॉय करपाक जाय, तेंची टीम करपाक जाय, अशे तरेन प्रत्येक प्रश्न सोडोवपा खातीर त्या फिल्डांतले एक्सपर्ट जर लायले आनी आमदारान ते फक्त एक्झिक्यूट करपा खातीर तेजो फॉलोअप करप, अशे पद्दतीन जर प्रश्न सोडोवपाचे जर ठरयले जाल्यार असो आज पर्यंत पणजेचो एकूय प्रश्न ना जो सुटोवंक शकना
असो एकूय प्रश्न ना. आणि त्यामुळे आनी दुसरी गोष्ट कशी आसता, खंयच्या प्रोजेक्टान आपणाक भितर कितलें कमिशन मेळटलें, आपल्या मनशाक कशें टेंडर मेळटलें असो विचार केल्या उपरांत सगळ्यो अडचणी निर्माण जाता. आणि म्हणून जो निस्वार्थ भावनेन काम करतलो ताका हे गोष्टी डिफिकल्ट ना. आणि दुसरें म्हणजे म्हाजे कडेन 2000 कार्यकर्त्याचे फ्रेंड्साचे ग्रूप आसा. हे कार्यकर्ते म्हाका हेल्प करतले ह्यो स्किमी एग्जिक्यूट करपाच्या दृश्टीन. ह्यो स्किमी आणि सरकाराचेर आमी प्रेशर हाडूं शकता. ह्या म्हाज्या मोठ्या कार्यकर्त्याच्या संख्येन प्रेशर हाडूं शकता आमकां जाय तश्यो गोष्टी करपाक. ते इलेक्शन पणजेकार लढटात आनी म्हाका दिसता पणजेकारांनी ठरयल्लें आसा. आयज वेगळे तरेचे कालच्यान प्रयत्न जाले वतात, पूण जेन्ना पणजेच्या लोक इलेक्शन लढटा आसतना ठरोवन लढटात आनी आयज जो टर्न आवट जाता तो पळयलो जाल्यार, ज्या उमेदीन लोक भायर सरले ते पळयले जाल्यार, पावस आसतनाय बीन एक निर्णायक मतदान आनी विचारपूर्ण मतदान शांतपणान आमचे पणजेकार करतात. आनी पणजेकारांनी ठरयलां एक नवो इतिहास पणजेन घडोवपाक. आनी हे मतदान जातलें फक्त पणजे खातीर मतदान न्ही, तर आख्ख्या गोंयचे खातीर मतदान जाता. कारण आख्ख्या गोंयची जबाबदारी पणजेचेर पडलेली आसा. आख्खे गोंयचे लोक पणजेकारां कडेन उलयतात. म्हाका दिसता गेले 8 दीस जाले गोंयचे वेगळे लोक पणजेच्या वोटरांक फोन करीत आसात. आनी जो वर्डिक्ट गोंयच्या लोकांनी गेल्या इलेक्शनाक दिल्लो, जो ओवरटर्न केल्लो BJPन, तो परत रिस्टोर करपाची जबाबदारी आयज पणजेच्या आनी वाळपयच्या जनतेचेर आयिल्ली आसा. आनी पणजेची आनी वाळपयची जनता हो जो गोंयची जी जबाबदारी आसा ती बरी करून पूर्ण करतले अशी म्हाका खात्री आसा. आनी ज्या तरेन सकाळच्यान लोकांक फिडबॅक मेळटा, लोकांचे फोन येतात, अशें दिसता की जे वोटर्स इतली सायलंट आशिल्ले आयज एग्रेसिवली भायर सरलेले आसा, तिडकीन भायर सरलेले आसा, पावसाची कसलीच पर्वा न करता. Based on the turnout and based on the feedback that you're getting, what kind of margin are you expecting? I can't take the people of Panjim for granted. I've been saying this from day one. Everyone has done the canvassing. Just leave it to the people of Panjim. Give them the opportunity to express themselves and let wait for the counting day. The people of Panjim are wise enough to decide on themselves. I don't think last minute the things that were done from last 2 days, I don't think that will play any tricks on them. They are wise enough and they have decided and they are firm on their decision for a change. पणजेच्या लोकांक की डिस्पायट ऑफ दीस हेवी शावर्स फ्रॉम मॉर्निंग सिन्स मॉर्निंग पावस देखून पडला जाल्यार देखून लोक भायर आयिल्लो आसा. पोट तिडकेन तो राग आनी जे फ्रस्ट्रेशन आसा पणजेकारांचें तें आयज बॅलेट बॉक्सांतली पडपाचें आसा आनी कावंटींग डेक कळपाचें आसा. एक सांगूं सोदता, आमचो बाप गिरीश इतलो ही इज हंबल दॅट नो डावट, बट आयज तो कॅन्डिडेट जावन एक्चुली ही शूड बी बिझी ऑन ऑल बूथ्स, बट देर इन बूथ नंबर 1 खंय कोण एक एक्सिडेंट जावन भुरगो पडलो. पर्रीकरान दोळ्या मुखार पळोवन ते इग्नोर करून तो गेलो, पूण आमचो बाप गिरीश गाडयेंतल्यान देंवून त्या भुरग्याक गाडयेन घालून खोर्ले तेज्या चल्याक त्या भुरग्याक पावोवपाक गाडी धाडली. सो दीस इज वॉट पणजेकार्स रिक्वायर, सच अ पर्सन. अँड सेकंडली कोड ऑफ कंडक्ट जो आसा तो वायलेट केल्लो आसा पर्रीकरान. कित्याक तो ह्या बुथांत तेणें वोटींग केलें आनी इन द रेंज ऑफ 100 meters you cannot speak, you cannot give speeches. But this Parrikar, so-called CM of Goa, he goes in Cafe Bhosle and he's boasting there and giving speech to his कार्यकर्ता. It seems आपण हे डेव्हलपमेंट केलां तें केलां. आयज ताजो गव्हर्मेंट आसा पण एक्शन घेवपा ना, पूण पणजेकारांक करपाक जाय. असलो तुमकां CM जो आसा जो वायलेट करता तो जाय, हो असलो मनीस जाय. तो कर्जांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता. जे पणजेकारांची तिडक आसा ती पणजेकार आयज काडटली. कित्याक आमकां मिरामार जावं टोंका जावं आमकां आल्तीन साकून लोकांनी फोन करून सांगलां की डिस्पायट ऑफ रेन्स वी हॅव कम, वी हॅव वोटेड. आनी दुसरें म्हणल्यार चवथ आसतना रॉंग टायमिंगाचेर हेणी इलेक्शन दवरलां. पूण तरी पासून जे आमचे गिरीशाचे लवर्स आसा, गिरीशाचे फॉलोवर्स आसा, जे नीड नॉट बी इवन ओनली काँग्रेस,
the other people from other parties who have just called us and told us we have casted our vote for Girish despite of having चवथ and going ते आपले घराकडे क्लिनिंग करून गेल्ले आसा बोरी सावड्डे काणकोण ते लोकांनी येवन वोट करून गेल्ले आसा तर वालोर ह्या लोकांनी म्हणून सोदता आनी आमचे यश जातलेंच 100% गिरीश इज द नेक्स्ट MLA ऑफ पेंजी. थँक्यू. गुरुजी मर गए आप. ओके. हमने मरवा नहीं दिया. सकाळी चांगल्या पद्धतीने सुरुवात झाली. मी रिपोर्ट घेत होतो. साधारणतः 80% आसपास मतदान होणार असा अंदाज आहे. आणि आतापर्यंतची मार्जिन गेल्या 6 निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीला आणि माननीय मनोहर पर्रीकरला मिळाले त्याच्यापेक्षा जास्त मतं यावेळी लोक मनोहर पर्रीकर भारतीय जनता पार्टीला देणार आहेत. ज्या पद्धतीनं भारतीय जनता पार्टी आणि मनोहर पर्रीकर यांनी जे काही या मतदारसंघाचाच नव्हे तर संपूर्ण गोव्याचा जो विकास केला आहे त्याची पावती त्याचं फळ निश्चितपणे या निवडणुकीत लोक त्यांना देणार आहेत. आणि मला वाटतं
हा रिकॉर्ड सगळ्या रिकॉर्डपेक्षा जास्त रिकॉर्ड असं मला वाटतं. सर पणजे CM कॅन्डिडेट आणि वाळपय मिनिस्टर दोगांक इलेक्शन वयता आनी ऑपोजिशनांनी तशें स्ट्रॉंगली कॅम्पेनिंग केल्लें. सो कितें दिसता तुमकां कितले ऑपोजिशनाक खंयच्या हेजेर तुमी हें करता? नाही, लोक ऑपोजिशन हे लोकशाहीचे दुसरे चाक आसा. ऑपोजिशन हे आसूंकूच जाय. परंतु जी प्राप्त परिस्थिती पळयल्या नंतर आज सरकारचे घडपाचें सरकार ऑलरेडी घडिल्लें आसा. जे दोन्ही उमेदवार जे दोन्ही मतदारसंघात पणजी आणि वाळपय हातून दोन्ही जे उमेदवार आसात ते ह्या सरकारान प्रस्थापीत मंत्री आसात. ताची फाटली कारकिर्दी जी आसा वाळपय मतदारसंघाचो मंत्री जो आसा हेल्थ मिनिस्टर फाटीं आशिल्लो. ताजी कामां लोक जाणात. तो आज जरी काँग्रेस कडेन आशिल्लो तरी ती सोडून आज भारतीय जनता पक्षा कडेन आयला आणि म्हणूनच ताका हेल्थ मिनिस्टर हे तुज्यान केल्लो आशिल्लो. आणि मनोहर पर्रीकराच्या संदर्भात तर सांगपाची गरजच ना. जवळजवळ 6 वेळा लोकांनी ताका निवडून दिलो आणि काही कारणामुळे माननीय पंतप्रधानांनी ताका केंद्रान व्हेलो आणि आज लोकांचो डिमांड बाकीचे पार्टीचो डिमांड आसा म्हणून सरकार घडोवपाक परत हांगा आयलो. त्यामुळे हेच्या बाबतींत कंपॅरिजन जर आमी केलें जाल्यार जे कॅन्डिडेट उबे आसात कारण तुम्ही प्राप्त परिस्थिती पळयात की पणजे मतदारसंघाक हांगसरलो स्वताचो कॅन्डिडेट स्वताचो कार्यकर्तो एक तयार ना पणजे काँग्रेसचो उमेदवार जावपाक. हेजे वेल्यान परिस्थिती क्लियर आसा. वाळपय मतदारसंघाक सेम म्हणजे रॉय नायक आतां पर्यंत कदाचित पंचायती निवडणुकीच नाशिल्लो. कदाचित तो विधानसभेक कदाचित रावलो असो म्हाका एक्झॅक्टली कल्पना ना ताची. परंतु अशें तांकां तर खरोखरूच लढत दिवंक जाय आशिल्ली जाल्यार खंयचे काँग्रेसी कडेन कितलेशे नेते आसात. माजी मुख्यमंत्री आसात, माजी मंत्री आसात. म्हणजे एकट्याकय धाडस नासना तांचे समोर रावपाक. हे दोन्ही गोष्टी ज्यो आहात तातूंत सिद्ध करतात की हांणी निवडणुकी सिरियसली लढूना. तांकां ह्या निवडणुकीचे रिजल्ट कितें आहा ते ऑलरेडी खबर आशिल्ली अशेंच म्हणपाक हरकत ना. येवंक जाय राजकारण येवंक जाय. राजकारण हे म्हणजे विकासा सारको निरंतर प्रोसेस आणि नवीन नवीन रक्ताय हातूंत येवंक जाय. एक राष्ट्रवादाचो विचार करपी जे उमेदवार आसात ते निवडणुकी येवंक जाय, राजकारण येवंक जाय. आमी अपील करतात बऱ्या लोकांनी राजकारण घाण म्हणून कुशीर रावंक जायना. ते जर घाण काडटले जाल्यार स्वता आपण तातूंत हात घालूंक जाय तेन्ना ती घाण वतली. त्यामुळे आमी ह्याच माध्यमांतल्यान लोकशाही जर सांबाळूंक जाय जाल्यार एक बरे उमेदवार समाजाचे देशाचे नागरिकांचे बऱ्या मनाक विचार आशिल्ले अशे उमेदवार नवे उमेदवार येवंक जाय. नवे लोक राजकारण येवंक जाय जाल्यार हें राजकारण शुद्ध जातलें.